गुप्त मतदान पद्दतीनूच नगराध्यक्षाची वेंचणूक घेवपाक जाय असो उल्लेख पालिका कायद्यांत खंयच केल्लो ना। एकाद्रे वेळेर प्रेसिडिंग ऑथॉरिटी जाय जाल्यारूच गुप्त मतदान पद्दतीनूच घेवं येता, पूण कायद्यान अशा तरेन मतदान घेवपाची सक्ती केल्ली ना अशें दिगंबर कामतीचें म्हणणें आसा। गेले 2-3 दीस एक बातमी वर्तमानपत्रांनी येता ते म्हणजे सरकारान ऑर्डिनन्स पास केला, म्युनिसिपल ॲक्टाचो अमेंडमेंट करून एक ऑर्डिनन्स पास केला आणि अशा पद्धतीन बातमी येतात की डेमोक्रेसीची मर्डर केली आणि कितें हाय केलें अशी बातमी। पूण एक म्हणजे कोण विचार सुद्दां करना हांकां की एक्चुअल फॅक्ट कितें तो फॅक्ट हो की हो मडगांव गोवा म्युनिसिपालिटीज ॲक्ट 1968 ह्या एक्टा भितर खंयच वोटींग सिक्रेट बॅलेटान घेवचें म्हणून ना। हो एक्ट कितें म्हणटा की जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मोशन दितात किंवा इलेक्शन जाता तेन्ना कावन्सिलाची स्पेशल मिटींग आपोवची आनी स्पेशल मिटींगेक डिसिजन रेजोल्युशन घेवचें। आतां तें रेजोल्युशन नॉर्मली म्युनिसिपालिटी सदांच शो ऑफ हँड्सांनीच घेता। ह्या एक्टाक एक रुल्स आसा, त्या रुल्सान सुद्दां कितें म्हटलां जर प्रिजायडींग ऑथॉरिटीक जाय जाल्यार प्रिजायडींग ऑथॉरिटी इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सीस कॅन होल्ड इट बाय बॅलट। सिक्रेट बॅलट म्हणून शब्द ना, बाय बॅलट म्हणून। आतां एक लक्षात दवरपाक जाय आमी डेमोक्रेसीक नंबर मानतात सगळे जाण, जाचो नंबर चड तो गव्हर्नमेंट फॉर्म करता, त्याच भशेन जाचो नंबर चड ताणें कावन्सील फॉर्म करपाक जाय किंवा पंचायत फॉर्म करपाक, हें प्रिंसिपल। आनी म्हणून म्हजें म्हणणें कितें की सरकारान जें डिसिजन घेतलां म्हाका याद करून दिता तुमकां असेंब्ली हांव पयलीं 4 आमदार आशिल्ले आमी 1994 तेन्ना अशेंच जाल्लें स्पिकराचें इलेक्शन सिक्रेट बॅलेटान जातालें। तेन्ना म्हाका याद जाता की थॉमासीन कार्दोज वर्सीस सिरसाट अशें इलेक्शन जाल्लें सिक्रेट बॅलेटान आनी थॉमासीन कार्दोजा कडेन मेजॉरिटी आसून सुद्दां सिरसाटाक सिक्रेट बॅलेटान नायच मतां पडलीं। तुमकां तेन्ना हिस्ट्री खबर आसा जाल्यार आनी मागीर सरकारान विधानसभेत इमिडिएटली 15 मिनटांनी सेशन परतें घेतलें थंयच आनी तातूंत भितर अमेंडमेंट केलो की इट शॅल बी बाय वोट ऑफ शो ऑफ हँड्स बाय रेजोल्युशन। म्हणजे आज पर्यंत स्पिकराचें इलेक्शन हें बाय रेजोल्युशन जाता, बाय शो ऑफ हँड ऑल ओव्हर इंडिया सगळे कडेन। आनी म्हणूनच म्हाका दिसता ज्या म्युनिसिपालिटीन जांचे कडेन नंबर चड आहा तांचो प्रेसिडेंट आनी वायस प्रेसिडेंट जावपाक जाय काय नाका हें तुमी डिसायड करा। तुमी तुमच्या कॉन्शियन्साक तुमीच पयलीं विचारा। बेश्टेच कितें आसा म्हणून उलोवपाक जाय म्हणून उलयता अशें ना। आनी म्हणून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता, सरकारान एक वयल्यान बरो पायंडा घाला की ऑल ओव्हर गोवा सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर हो प्रश्न सुट्टलो, जाचे कडेन नंबर आहा ही शूड रूल। अशें नाडप्यांना व्हरून अशें पद्दतीचें वातावरण तयार करपाक जाय।